मोगाच्या भावा भयणींनो, आमकां एनसाची जिवताची म्हायती आसतलीच, कित्याक दर वर्सा आमी ह्या म्हयन्यांत आमकां ही खबर मेळटा. आज आमी एक खास विशयाचेर नियाळ करुया. जी घडणी त्या जिवितान घडली, त्या जिवीत सारकें बदललें. आनी त्याची नवसणी एक पुस्तकाक बरयल्या. आनी हें पुस्तक जावन आसा एक खास देणें जें इनासान आमकां दिलां. तें पुस्तक सादें, मोठें न्हय, पण त्या पुस्तकान खास ज्ञान आसा. आनी ताचें नांव आसा द स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस ऑफ सेंट इग्नेशियस ऑफ लोयोला. इग्नेशियस लोयोलाचे आत्मीक व्यायाम. तर तुमी पुस्तक वाचल्यार म्हाका दिसता आमचें जिवीत कशें बदलतलें. त्या पुस्तकांत ज्ञान आसा. पूण इनासा हें ज्ञान केन्ना मेवलें तर आज आमी आयकलां शुभोतमनाक जर घर बांदता तो खडपाचेर घर बांदतलो, नाजाल्यार बादल मारून तें घर पडटलें. इनासान आपलें घर, नवें घर एक फातराचेर बांदलें. आनी बांदतना ताणें एके भाशेन क्रिस्तांताय सगळें नवें नदरेन पळोवंक लागलो. पांपलाचो किल्लो सांबाळटाना तो जोखमी जालो. आनी ही घडणी एके भाशेन त्या जिविताक नवो अर्थ दिवंक लागलो. कित्याक तो आपल्याच कारान कासलांक बरो जातना ताणें 2 पुस्तक वाचले. आनी पुस्तकान वाचता वाचता त्या जिविताची बदलणी जावंक लागली. जो काळोख भितर आसलो तो काळोख पयस जावंक लागलो. नवो उजवाड आयलो. तेन्ना तो आपल्या फाटल्या जिविताचो नियाळ करूंक लागलो. आनी तो जो नवो उजवाड आयला ताका पळोवंक लागलो. देव ताका एक भाशेन एक गुरूची आपल्या शिश्याक चलोवंक दाखयता. तशेंच जेजू ताका एक नवो रस्तो दाखोवंक लागलो. आनी तो एके भाशेन क्रिस्तांतायन सगळे नवे नदरेन पळोवंक लागलो. आनी जी एक्सपिरियन्स ताका जिवितांत मेवली त्या वेळार ताणें एक नवो डिसिजन घेतलें जेजूचो पाटलाव करूंक. आनी जें घडलें भितर तें बरोवंक लागलो. आनी मागीर मांद्रिसा गेल्या उपरांत ताका एक वर्स काडून जें घडलें तेणें सगळें बरयलें. आनी एक तें पुस्तकांत आमकां मेळटा द स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस ऑफ सेंट इग्नेशियस लोयोला. जर तुमी तो वाचलो आसतलो, खूब नियाळ केला आसतलो, रितीर केला आसतली 8 दिसाचे एक म्हयन्याचे. आनी जो कोण हे रितीर करता तो नवो मनीस जाता. कित्याक रितीर करता करता देव ताका बरी दाणां दिता, नवी ग्रेसीस दिता. आनी आतां आपलें जिवीत बदलूंक तयार जाता. ताका नवो रस्तो दिश्टी पडटा. आमकांय क्रिस्तांताय सगळें नवें दिसूंक येतलें. इनासाची बदलण्याच्या आदीं तो आपल्याच दोळ्यांनी संवसार पळयतालो. ताका घरां बरो जातना एक नवो अनुभव मेवलो आनी तो नवे नदरेन पळोवंक लागलो. कशी जाय नवी नदरी? जसो जेजू संवसाराक 3 वर्सां काडली आनी सगळ्या लोकांक आपलो भाव भोण म्हणूंक लागलो. सगळ्या लोकांक ताणें आपल्याचे बापायचे एक भाशेन मुखार ताका दिश्टी पडलें. तशेंच इनास म्हणूंक लागलो, हांव आतां नवो रस्तो घेतां जो म्हाका देवान दाखयला. आनी तो रस्तो चलतना चलतना कांय जायते कुरीस ताचे फुडें आयले. जशें तो सालामाकालाक आसतना तो पाद्री जावंक ना, तरी तो आपले अनुभव लोकांक दिवंक लागलो. आनी धर्माच्या उदेकारांनी ताका खैदी केलो. मागीर तो धाकल्या भुरग्यां बरोबर थोड्या बरोबर तो शिकूंक लागलो. तो एक वेळ लोक ताच्या फकाणाक वतालो. 30 आनी 4 वर्साचो मनीस
आनी आमी हांगा 18-19 वर्साचे मनीस शिंगतात. पूण धाकले व्हडले कुरीस ताणें खांदार मारून तो फुडें गेलो आनी मागीर एक संस्था रचली, सोसायटी ऑफ जिजस. आनी संस्था सगळ्या संस्थां पसरली आसा आनी वेगवेगळीं कामां करतात, शिक्षणीक, शिक्षणीक, पॅरिशींग, समाजीक काम आनी आदी. आज खास आमी हे संस्थे पासत मागुया. भोव करून जे बसिलिकेन काम करतात, जे पाद्री आमच्या घरान रावतात, वेगवेगळे काम करतात. न्हू हांगाच यूथ फॉर्मेशन मुवमेंट आसा. देवान आमचेर आशिर्वाद घालूं आनी भितरली आनी भायली शक्ती दिवंक देवान आमकां पासत मागुया. तशें हांव मागता तुमकां पासत, तुमी 2 दिसा आमकां एक भाशेन सपोर्ट दितात, आदार दितात, आमचो वावर करूंक फुडें व्हरूंक. देवान तुमचेर खूब आशिर्वाद घालूंक आज आमी खास इन साबेटेंत देवा लागीं मागुया.